प्रश्नकालाक सुरुवात करूया. पुढे ढकललेला तारांकित प्रश्न श्रीकांत कवळेकर. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री नरेश सावळ. स्पीकर स्टार LAQ नंबर 1. अपील प्रमाणे. Speaker sir, I would like to know under which government act this system works, and if the department only forwards the complaints to respective state and central government department or corporations. I would like to know under which government act this system works, and if the department only forwards the complaints to respective state and central government department corporations. म्हणजे तुम्ही जो कंप्लेनी फुडें धाडटात किंवा खंयच्या डिपार्टमेंटाकडे धाडटात, कॉर्पोरेशनाक किंवा स्टेट किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक धाडटात, म्हणजे कितें जाता? स्पीकर सर, सध्या अजून पर्यंत कसलोच कायदो अस्तित्वात ना, पण हांवें जशें आश्वासन दिलां विधानसभेच्या बजेट स्पिचान, पब्लीक ग्रीवन्साचेर रायट टू सर्विसीस एक्ट will be introduced maybe Monday. It's in the final stages of legal vetting. सोमारा हांव इंट्रोड्यूस करतलो. ताज्या नंतर कायद्याचो आधार आसतलो ताका, पण ताज्या पयलीं पब्लीक ग्रीवन्साक कायद्याचो आधार आसूंक जाय अशें कांय ना. एखादी गजाल कायद्या प्रमाणे जायना आसत किंवा एखादी गजाल अडचणीची कोणाक आसत जाल्यार तो ताजेर ग्रीवन्स आपले सांगूंक शकता. हे सगळे काम करपाक will government consider a monitoring committee to see that this highly beneficial system for public works effectively in time frame manner, says 2 months, 3 months. पब्लीक सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट येतकच तातूंत भितर ताजी सगळी ऑथॉरिटीज डिफायन केल्या. कितल्या दिसा भितर सर्व्हिस मेळूंक जाय ह्योय डिफायन केल्या. खंयच्यो सर्व्हिसीस ताज्या अंडर हाडपाच्यो त्यो सरकार नोटिफाय करतलो एक बाय एक. कारण एक गजाल लक्षात धरा, जेन्ना आमी कायदो करता त्या वेळार थंय त्या कन्सर्न ऑफिसरा कडेन तितली फॅसिलिटी अवेलेबल आसूंक जाय. नाजाल्यार अशें जावंक की ऑफिसरा कडेन फॅसिलिटी ना आनी कायद्यान घाले जाल्यार तो ऑफिसर ती कॉम्प्लाय करूंक शकचो ना. त्यामुळे कायदो केल्या नंतर योग्य प्रकारे नोटिफाय करतले. ताज्या नंतरूय पब्लीक सर्व्हिसाच्या भायर सुद्धा लोकांच्यो पब्लीक ग्रीवन्स आसूंक शकता ज्यो त्या कायद्यान येना. त्यो ग्रीवन्स हे सेल एड्रेस करतले डायरेक्टली, आनी ज्या ज्या डिपार्टमेंटाक ते धाडूंक जाय त्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर इन्फॉर्मेशन हाडून दितले. सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी कळयता, सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां रिस्पॉन्ड करतले ताजी गॅरंटी ना. एखाद्या वेळाचेर समजा एक्शन जाली ना जाल्यार त्या ऑफिसराचेर एक्शन जातली. जे त्या कायद्याच्या अंडर येता त्या कायद्यान भितर कितें एक्शन आहा ती सगळी प्रोविजन स्पष्टपणे आहा. इट इज ऑन द सेम लायन एज इन्फॉर्मेशन एक्ट. म्हणजे येतकच डिटेल कळटले. पण ज्यो गजाली कायद्यान येना त्यो गजाली त्या डिपार्टमेंटा कडच्यान आमी मागोवन घेता डिटेल रिपोर्ट. आनी शक्यतो द अटेम्प्ट इज टू एड्रेस द ग्रीवन्स. If the grievance is of nature where department मेळूंक जाय तरी काय करिना अशें दिसलें जाल्यार the matter comes to me as a minister and I have issued directions in many cases. श्री बेंजामिन सिल्वा. ओके. लघु मामलेदार. Annexure B, serial number 1 and 2. Yeah. Serial number 1 and 2. Annexure B. Annexure B. Serial number 182. One and 2. 182 मरे. No. 1 and 2. Serial number 1 and 2. 1 आणि 2. आणि 2.
तेजेर कंप्लेनी केल्या आता ह्या डिपार्टमेंटाक आनी त्यो बरयल्या की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडल्या एक DMAक आनी एक पुलीस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंटाक पूण ते जो एप्लिकंट केला इवन तो डिस्पोज जाले 8/9/11 आनी 4/5/11 डिस्पोज जाले पूण तेजे आउटकम ते एप्लिकंटांक कांयच कळना अजुनी. पळोवन सांगता पण म्हज्या म्हायती प्रमाणे आउटकम ताजो तांच्यांनी मागला तसो आसूंक जाय म्हणून कळून ना आमकां. न्ही एक तर सनातनाची आसा आनी दुसरी आसा ती चीफ ऑफिसर म्युनिसिपालिटी. एक म्युनिसिपालिटी जी आसा ती एक चीफ ऑफिसराचेर आशिल्ली पोल्युशन ऑफ टायर सोल्स आनी दुसरी आशिल्ली ती बॅन करता अशें दुसऱ्या हाका बरयला मरे ताणें इज फॉरवर्डेड टू द एप्लिकंट फॉर इन्फॉर्मेशन म्हणून. न्ही पूण तातूंत तांकां हें कांय कळूना एक्शन कितें फक्त कॉपी धाडल्या फॉरवर्ड केल्या ती कॉपी धाडल्या तेजे नंतर आउटकम कांय कळूना. इट मस्ट बी केस ऑफ करप्शन. If it is a case of corruption, No. it must have gone to vigilance. It is not case of corruption. One is of Sanatan Sanstha. That is But regard. you can, if you want, I will get both the copies and provide you information. हातून अशें जावं जायना की हे विजिलन्स डिपार्टमेंट प्रत्येक ग्रीवन्साचे जर हांव न्ही डिटेल्स पब्लीक ग्रीवन्सीस ऑफिस जें आसा ते एक पोस्टमॅनाची ड्युटी करता अशेंच आसूं जायना हें म्हजें मागणें. 49,000 रुपया ह्या वर्सा गेल्या वर्सा 49,000 रुपया खर्च केल्या कंप्लेनाचेर. म्हणजे 2011-12 ग्रीवन्स सेलाचेर 49,000 रुपया खर्च केल्ले. पोरूच्या वर्सान आमी 50 लाख दवरले आनी तातले 48.5 लाख आमी वापरले. त्यामुळे तूं पळयशी जाल्यार चडश्यो कंप्लेनी सेटल जाल्या त्यो म्हज्या ह्या सरकाराच्या काळांत जाल्या आनी अंदू आमी 1 कोटी रुपया दवरल्या. सो ग्रीवन्स सेल when you are referring the matter that during that period grievance cell had only 49,000 rupees spending. एक्सपेंडिचर फक्त 49,000 रुपया आला. त्यामुळे पोस्टेज किंवा पेपर टायप करून धाडप हाज्या पलीकडे कांय जावन नासलें. तुका जर तूं आतां फुडें वचूंक जाय परस्यू करूंक जाय जाल्यार हांव सोदून काडटा आसा हे डिटेल इफ दे मेंटेन द रेकॉर्ड दे मस्ट बी सिन्स इट इज देर आनी ताजेर फुडें कितें जालें तें चवकशी करता. पण त्या वर्सा प्रत्यक्षान त्या वर्सा खर्च फक्त 49,000 लाख न्हय केल्लो. पोरू तो 48.5 लाख जालो कारण आमी सेल मातशी एक्सपांड केली मॅन पॉवर घाली थंय आनी अंदू आतां 1 कोटी रुपया दवरले हांवें. त्यामुळे ताका चड हें दिवपाक इनफॅक्ट स्पिकर सर इयर वायज ज्यो ग्रीवन्स येताल्यो ताज्या आंकड्यावेल्यानूच लक्षांत येतलें की ग्रीवन्स मेकॅनिझम हॅज बीन एक्टिवेटेड. 10-11 196 केसी आयिल्ल्यो, 11-12 148 केसी आयिल्ल्यो आनी 12-13 637 केसी आयल्यो. म्हणजे 4 पटीन केसी 4 पटीपेक्षा चड केसीस वाडल्यो पब्लीक ग्रीवन्सा फुडें. तातूंतल्यो भितरल्यो म्हाका दिसता जवळ जवळ अर्द्यो हांवें रिफर केल्या. And there are many cases where I take direct cognizance and seek the report from the department and sort out the issue. So there are 3 ways. त्यो हातून ना हांवें डायरेक्ट सॉल्व केल्ल्यो केसीस. तो त्यामुळे म्हाका दिसता पोरूच्या वर्सान जवळ 1000 केसी रिजॉल्व जाल्या. And at least 50 to 60% we resolve the issue. So फाटले जाय जाल्यार हांव काडून सांगता कितें जालें तें. श्री रोहन खंवटे. स्पीकर सर, पब्लीक ग्रीव्हन्स म्हणटा ती चडशा लोकांची स्टेट डिपार्टमेंटा कडेन आसता. इन केस द ग्रीव्हन्स इज विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑर ऑर्गनायझेशन, हाऊ डज द गव्हर्मेंट कीप द अकाउंटेबिलिटी अँड द सिस्टम फॉर रिस्पॉन्स टू सच एप्लिकेशन्स? सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या हाका आमी फक्त तांकां कळोवंक सांगूंक शकता. वी कॅनॉट डिमांड दॅट दे रिप्लाय. There is a central government procedure also. There is a central grievance mechanism also. You can go under that. If it comes to us, we will refer it to them for reply. But if they don't reply, we can't force them. There is no law which allows them to give the... There is a provision in central, with the central government. There is a public grievance cell. पुढला प्रश्न
श्री विष्णू वाघ. Because I may be permitted to ask 2A. उत्तर छापीला प्रमाणे. Speaker sir, my question was regarding the placement of teachers who have done their MPhil through distance mode and their placement either in selection grade or senior scale. So I would like to know whether the Distance Education Council has laid any guidelines regarding the teachers who obtain their MPhil through distance mode. डिस्टन्स एज्युकेशन कावन्सिलाचे म्हाका डिटेल खबर ना, पण गोवा युनिव्हर्सिटी हाज्या प्रमाणे डिस्टन्स एज्युकेशनाचे हे तांच्या क्वॉलिफिकेशनान हे जावन ना, म्हणजे एप्रूव जाल्लें ना. कोणी गोवा युनिव्हर्सिटीन करू ना. Because of the Distance Education Council is formed on the same lines as University Grants Commission, and it looks after all the open universities. So some years back they laid a clear-cut circular giving direction to the colleges that there should be no discrimination done between those who pass out, who take their degrees from distance mode, through distance mode, and between those who take from regular colleges. Whether the university is aware of that. And there is a Supreme Court order also saying that any discrimination will be liable for punishment. Speaker sir, the circumstances of the cases ह्यो गजाली आसा. तर ह्या हातून 3 जाणांचेर सिनियर स्केलीक नॉट एलिजिबल अशें हें आसा. त्यामुळे ह्या संदर्भात तांचे जे एक्झिस्टिंग हे आसा ताजेर काही सोल्युशन काडपाक येतले. फ्युचर आय थिंक वेन इट इज व्हेरी क्लियरली डिक्लेअर्ड that distance qualification will not be recognized for employment. प्रश्नच येना, कारण फ्युचर जो मनीस कोण करतलो ताणें रेग्युलर हे करूंक जाय, एमफील डिग्री किंवा जी कितें रिक्वायरमेंट आहा फॉर टिचींग. पण आता मेरेन जी जाल्ली आसा सभापती महोदय, हे संदर्भात म्हाका दिसता स्पीकर सर, आय एश्युअर दॅट दीस केसीस वील बी कन्सिडर्ड एज अ स्पेशल विथ स्पेशल हे, आणि तातूंत कितें जाता तें हांव युनिव्हर्सिटी कडेन उलोवन एज्युकेशन हायर एज्युकेशन कडेन डिपार्टमेंटाक सांगून तो विशय सोडोवपाचो प्रयत्न करता. चड करून सुटूंक जाय, म्हाका व्हडलोसो अडचणीचें दिसना. बाकीच्यांक जर दिला आसत की तांणी जे कोण ऑलरेडी इन द पायपलायन स्टकअप जाल्यार, दोज हू हॅव डन इट ऑर रजिस्टर्ड बिफोर दॅट कट ऑफ डेट, तांच्या संदर्भात सिंपथेटिकली कन्सिडरेशन करता. आणि जे 7 टीचर्स तांकां हें दिवं ना अप्रुवल, though the concerned colleges have asked for DHE's approval, दोन्ही केसीनी एक पर्टिक्युलर पॉइंटाक युनिव्हर्सिटीन सांगलें की हें कन्सिडर जायना. ताज्या पयलीं रजिस्टर जर जाल्ले आसत जाल्यार ते कन्सिडर करूं येता, सब्जेक्ट टू युनिव्हर्सिटी अप्रुवल ऑल्सो. कारण शेवटी एज्युकेशन युनिव्हर्सिटीन अप्रुवल दिवचे पडटलें. पण आमचे कडच्यान आमी प्रयत्न करून त्यो केसी सॉल्व करता. 7 आणि 3 10 टोटल 10 केसीस आहा हांगा. त्यो 10च केसी कित्याक जेन्ना 35 केसी ऑलरेडी केल्ल्यो आसा हाज्या पयलीं, तर तातल्यो भितरल्यो 7 आणि 3 कन्सिडरूच करूं ना, त्यो 10 केसी कन्सिडर करपाक लायता. प्रश्न श्री अलेक्स रेजिनाल्ड.